आज काप्रेश्वराचेर घालो घाला, फाल्यां आनी कितें कितेंचेर घालो. गोंयकार हिंदू जो आसा ताणे जावचो पडटलो. फेक हिंदुत्व ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदुत्व ऑफ कन्व्हिनियन्स भारतीय जनता पार्टीन पारायशीत करचें पडटलें. पोर्चुगीजांनी जे करूंक नाशिल्लें तें तुवें केलें. काय फेक हिंदूच रे, विश्व हिंदू परिषद, RSS, आमचे स्वामी फेक. तुमी उतरां सुटना तुमची. खंय आसा आमचे स्वामी? खंय आसा ते हिंदू MLA जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे देवळांनी वचून आरतीक बसतात आनी सांजची भजनां म्हणटात? खंय आसा आमचो MP श्रीपाद नायक? ते हिंदूचे रक्षक म्हणटा, भक्षक तुमी. आनी खंय गेले ते बजरंग दल? काल ताणें सांगलां मरे की हे जर जालें जाल्यार आमी सोडचे ना म्हणून. आमी येता तुमचे. खंय गेलो आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी? ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही शिवजयंती सेलिब्रेट करता. ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही जेन्ना रामाचे रथ घेवन भोंवता, ताच्या फाटल्यान भोंवता मोटरसायकल भगवे घालून, काल देवाचें रक्षण करपाक कित्याक येवना तुमी? प्रयागराज कितले वचा, आज घरा वचा आनी गंगेचें जल हाडला जाल्यार एक दोन ड्रॉप घे. ते तुमी पाठ ऐकले पळय गीतेचे, तुमी गाढव मरे, गाढव तुमी गाढव. कारण तुमचे पुढे जी गीता वाचली, गाढवा पुढे वाचली गीता. मागचा पाठ बरा होता, ते काल केला ते बिंदास दिल्लो. कारण काल जेन्ना 12 आमी गेले देव खापरेश्वराच्या देवळा कडेन परत एकदा पळोवपाक, विचारपूस करपाक की सगळें चल्लां काय म्हणून बरें. थंय आमी पळयलें बायलां, भुरगे, दादले एक होम पेटयल्लो आनी बशिल्ले देवाचें रक्षण करपाक. काल दिसभर गोंयचे जे स्वाभिमानी हिंदू आसा ते झटले, पुरेपूर प्रयत्न केलो देवूळ वाचोवपाक. देवाक बरे भाशेन विधीपूर्वक थंयच्यान काडची ही मागणी. रास्त आशिल्ली काय ना हे प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक हिंदून थारावचें. काल सांजचो देशाचो, आमच्या गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करता आनी देवळाचे डेमोलिशन बंद करता. मुर्ती जी काडटाली देव खापरेश्वराची ते काम बंद करता आनी एक अश्योरन्स दिता गोंयकारांक, गोंयच्या प्रत्येक हिंदूक एक अश्योरन्स दिता की देवूळ नवें बांदतले आनी मुर्ती विधीपूर्वक शिफ्ट करतले. हो जो स्टेटमेंट आयिल्लो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी एक हिंदू म्हणून हांवें तशेंच प्रत्येक गोंयकारान तांच्या शब्दाचेर विश्वास दवरलो. पूण ज्या तरेन काल पुलिसांनी थंय बिहेवियर केलो, ज्या तरेन गोवा पुलीस तांचे ऑफिसर्स लोकांक गाळी मारताले, लोकांक सांगताले की 100 मीटर पयस रावन पांयां पडा. तांची जी मुजोरी, तांचो जो एरगन्स, तांचो जो बॅड बिहेवियर आमी गोंयांत असो केन्नाच पळयलो ना. आनी जेन्ना आज सकाळी उठलो लाचार दिसलो रे म्हाका. 100 फाटी आपयलो म्हाका पुलिसांनी. EDन आपयलो, पुलिसांनी आपयलो, अरेस्ट केलो. केन्नाच कशी हे येवंक ना, केन्नाच भंय दिसलो ना. पयले फावटी अशें दिसलें हेल्पलेसनेस. आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसले. व्हेरी सॉरी. 5 मिनिटं. काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून, एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो. अरे मालकिर्यार गो गव्हर्मेंट, मालकिर्यार वचना तुमी, वचना देव बोडगेश्वरा कडेन. राखणदाराचें महत्व तुमकां खबर ना?
जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मेक्स अ स्टेटमेंट की आपण ते बरे भशेन स्थान दुसरे कडेन निर्माण करून करतलो म्हणून, कशे रे रातचे 4 डेकोयत कशे तुम्ही वता? डाकू वताले, डाकू 4 डाकू. मुघल वताले, पोर्चुगीज जेन्ना देवळां मोडटाले गोंयांत, सीएम म्हणला मरे तुवें म्हणलें मरे आमचे पोर्चुगीज. काल तुवें कितें केलें? जेन्ना लोक घरात सुसेगाद न्हिदले तुज्या उतराक मान दिवन की तूं उतर मोडचो ना म्हणून, बीजेपी सरकार जे गोंयांत आसा ते उतर मोडचें ना म्हणून जेन्ना तुमच्या उतराक मान दिवन आमी सगळे घरा गेले, एक हिंदू म्हणून विश्वास दवरलो तुमी तुमचे, कारण तुवें हिंदू, तुमच्या सरकारान कितलेशेच हिंदू आसा, पांय पडना तुमी? देव खापरेश्वरा कडेन प्रसाद लावपी आसा मरे तुमचे लोक, तुमचे MLA वताले म्हण थंय. लज दिसूंक ना तांकां? लज दिसूंक ना बीजेपीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बायलांक जाणी थंय प्रदक्षिणा काडली तांकां? तुमचे देवूळ थंय मोडटा आसतना आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, रस्तो बरो करा, खूब करा, आमी वापरतले ते रस्ते. पण तुमी फोंड्यां कित्याक केली तुमी देवळां शिवप पयलीं? केली न्ही? अलायनमेंट हालयलो तुमी लोकांच्यो बिल्डिंगे वाचोवपाक. कोणाचो प्रोजेक्ट येता फुडल्यान? कोणाचो प्रोजेक्ट येता देवळाच्या फुडल्यान? सांगात. 2019 जी ऑर्डर आसा, जी ऑर्डर जेन्ना आमी मामलेदाराक विचारताले की दाखय म्हणून, तेन्ना मामलेदार ती दाखोवपाक तयार नाशिल्लो. आपल्या कडेन ना, ताचे कडेन ना. मागीर शेवटी आमी पळयली, ताचेर बरयल्लें आसा देवूळ काडचें म्हणून, ताचेर बरयल्लें आसा मूर्ती मोडची म्हणून. आनी कशे तरेन काडली रे मूर्ती तुमी ती रातची 4 ते 4 जाण लेबर जे ऑमलेट पाव खावन बशिल्ले, ऑमलेट पाव खाताले आमी गेल्ले तेन्ना ते थंय, आनी ते वचून ड्रील आनी घेवन मूर्ती काडप. लज दिसूंक ना तुमकां? पांय पडटा तुमी देवाक, पांय पडटा मरे देवाक. प्रयागराज वचून आयले तुमी चार्टर फ्लायट घेवन पळय, घाण करून आयले आसतले गंगेक आनी त्रिवेणी संगमाक. तुमची परिस्थिती आनी मना पळयत जाल्यार घाण करून आयले आसतले. हिंदूचे रक्षक म्हणटा भक्षक तुमी. आनी खंय गेले ते बजरंग दल? काल ताणें सांगला मरे की हे जर जालें जाल्यार आमी सोडचे ना म्हणून, आमी येता तुमचे बरोबर. खंय गेलो आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी? स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करुया परवरी बसून. खंय गेले बाकीचे स्वामी? खंय गेले? आवाज कित्याक ना तुमचो? खंय गेलो एक स्वाभिमानी हिंदू? आवाज कित्याक ना तुमचो? ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही शिवजयंती सेलिब्रेट करता, ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही जेन्ना रामाचे रथ घेवन भोंवता, ताच्या फाटल्यान भोंवता मोटरसायकल भगवे घालून, काल देवाचें रक्षण करपाक कित्याक येवना तुमी? कित्याक येवना? मागिल्ले मान दिवन विधी करून मूर्ती आल्यात. कापून काडू नका, फोडून काडू नका, सकाळच्या 4 मोडून काडू नका. किडनॅप केलो तुमी आमच्या देवाक. देव केन्नाच कोणाचें वायट करना आनी आमी मागना की देवान कोणाचें वायट करचें म्हणून. पण जें तुमी केलां ताचें प्रायश्चित करा. आनी जर स्वाभिमान तुमकां इल्लो उरला जाल्यार परत देव बोडगेश्वराच्या देवळान आनी वचूं नाका आनी खंयच्याच राखणदाराच्या पांया कडेन वचूं नाका. कारण ते विचारतले तुमकां मालकिर्या जालो विचारतले. कितें विचारतले तुमकां? की हे तुमी केले आमच्या एका दुसऱ्या राखणदारा कडेन, ते बरोबर काय म्हणून. हांव आज कितें उलयता ताचो राजकीय परिणाम कितें जातलो, म्हजेर कितें परिणाम जातलो म्हाका कांयच फरक पडना. उतरां येता दुसरी जायना, हांगा उलोवपाक शकना, कांयच फरक पडना. मागता प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदू कडेन, गोंयकारा कडेन, आनी मागता प्रत्येक मनशा कडेन. आज कॅथलीक असो मुस्लीम असो राखणदाराक कशें मानता तुमकां खबर आसा? देव बोडगेश्वरा कडेन वचून लोक कशे पांया पडटा खबर आसा गोंयकारांक? आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की आपूण काडचो ना, आपूण ते सगळे सिस्टमॅटीक करतलो आनी हें करता, जाल्यार कसो रे विश्वास दवरपाचो आमी कोणाचेर? खंय आमचो MP? देवाच्या नांवार मतां मागतात खरें. दर बिरेस्तार, शुक्रार, शेनवार पळय तर सगळ्यांची रिलूच पळोवपाची आशिल्ली. रिल्स पळयली? प्रत्येक बीजेपी आमदार, प्रत्येक बीजेपी लिडर, प्रत्येक नवे यूथ हे ते सगळ्यांची रिलां पळोवपाची. अभिषेक करताले ते. पण काल जेन्ना देवूळ वचपाचो वेळ आयलो,
इतलो हेल्पलेस केन्नाच फिलींग येवना, केन्नाच येवना. म्हणजे दोळ्यांत मध्ये दुखां येना केन्ना झगडी आनी झगडटा तेन्ना हक्का खातीर. आज फर्स्ट टायम आज सकाळच्यान अशी परिस्थिती जाल्या की कितें करूं कितें नाका, कितें करतले रे आमी. आमचो देव किडनॅप केलो मरे, देव किडनॅप केलो आमचो. जितली देवळां म्हाका दिसता ब्रिटिशांनी मोडून आशिल्ली, जितली देवळां मुघलांनी मोडून आशिल्ली, तितली देवळां भारतीय जनता पार्टीन अयोध्येक मोडिल्ली. लिंगा जी हजारो वर्सां पूर्वीची आशिल्ली ती काडून सुद्दां तांणी भायर उडयल्ली. आमी म्हणना महंत म्हणटा. काल थंयचे साधू आयिल्ले प्रयागराजाचे, जे वचून थंय स्नान करून आयिल्ले. ते सांगपाक लागले, तांणी विनवणी केली की विधीपूर्वक काडा देवाक आमच्या, विधीपूर्वक काडा. इतलेंय नाशिल्लें, घाई आशिल्ली तुमकां इतली, कितें त्रास जावपाचो. आज आमचो देव खंय गेला आमकां खबर ना, खंय गेला आमकां खबर ना. पण एक गजाल हांव सांगता, आय एम स्टार्टिंग अ मुवमेंट. हांव आयच्यान एक भिक्षूक म्हणून गोंयभर भोंवतलो. कारण जितले पयशे म्हाका दिसता प्रयागराज वचपाच्या चार्टर फ्लायटीक खर्च केल्ले सरकारान, त्या पयशांनी एक बारीकशें ल्हानशें देवूळ काप्रेश्वराक बांदूंक शकताले. आतां फाल्यां मुखेलमंत्री म्हणटलो ना आपूण बांदतलो म्हणून, आपूण सेफली मूव केला म्हणून. काल तुवें कित्याक जाप दिली रे आमकां? काल तुवें प्रॉमीस कित्याक केलें आमकां हात लावचे ना म्हणून? कित्याक स्टॉप वॉक काडले सांजचे घेवन लोकांक? आनी मागीर लोक नासतना, शांत न्हिदले आसतना वचून ते काडप मोडप पुलीस फोर्सान सालाजार शेळी. पोर्चुगीजांनी जे करूंक नाशिल्लें ते तुवें केलें. आनी आज RSS विश्व हिंदू परिषद त्या बाबड्या उदय भेंब्रेच्या घरा 80 वर्साच्या मनशाचेर तुमी मोर्चा केलो मरे. केलो काय ना? बजरंग दल कुठे आहेस तुम्ही? काल तो दुधसागराक बशिल्लो, आज खंय आसा तूं? खंय आसा? येता मरे, या आमी मोर्चा घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचेर, या आमी मोर्चा घेवन चीफ मिनिस्टराच्या घराचेर. येता काय फेक हिंदूच रे? विश्व हिंदू परिषद, RSS, आमचे स्वामी फेक. तुम्ही उतरां सुटना तुमची? सुटना? खंय आसा आमचे स्वामी? खंय आसा ते हिंदू MLA जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे देवळांनी वचून आरतीक बसतात आनी सांजची भजनां म्हणटात? खंय आसा आमचो MP श्रीपाद नायक? भजन म्हणपाक येवं आमच्या बरोबर फाल्यांच्यान. हांव भीक मागूंक भोंवतलो पोती घेवन गोंयभर, काणकोणच्यान पत्रादेवी पर्यंत, की भीक दी, देवूळ बांदपाक जाय. तुमच्या पयशांनी देवूळ बांदपाक जाय. कारण सरकार भिकारी, भारतीय जनता पार्टी भिकारी, संपूर्ण कॅबिनेट भारतीय जनता पार्टीचे भिकारी. भिकारी मनाक लावन घ्या, भिकारी तुम्ही, भिकारी. काल ते लायव्ह पळयताले तुमचे, खूब जाणांक पळयल्ले हांवें. खूब जाण आशिल्ले लायव्ह पळयताले देवूळ म्हणटा आसतना. कापास जात नाशिल्ली, कापास जात नाशिल्ली येवन उलोवपाक की ना म्हणून एकटो आयलो. एकटोच आयलो, मायकल. रातचो 12 म्हाका मेळिल्लो ते मायकल लोगो. आनी आय विल रिस्पेक्ट दॅट आनी आय विल वॉन्ट टू से इट. कापास जात आसा तुका म्हणून तूं आयलो. हांवें कालूय म्हणिल्लें, परत म्हणटा. थोड्यांक दिसूं वायट दिसता जाल्यार आयलो तो. बाकीचे खंय? साडी न्हेसून बशिल्ले घरा काय चादरेपणां बशिल्ले? लज दिसूंक जाय तुमकां. प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदूक लज दिसपाक जाय. जय श्रीरामाच्यो घोशणा करनाका परत. तुमच्या तोंडान बरें दिसना. करनाका, 100% करनाका. आज मनांतलो जितलो राग आसा त्या रागान उलयता. दुखां कंट्रोल जाली ना म्हणून सुटली, पण हाज्या फुडें येवची ना. लढतलो हांव तुमचे कडेन आनी प्रत्येक गोंयकार लढतलो. आज प्रत्येक जो मनीस थंय आशिल्लो सत्य करे घंटावाज दी महालक्ष्मीन आशिर्वाद दिलो दिसता. घेयात मरे देवळांनी फाल्यां